हा सद्गुरू. सेम आता ऑक्सिजनाचो स्टेटस किती सांगा म्हणजे सगळ्या हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजन जाय तितलो आसा आमकां. आयच्या घडीक सगळ्या हॉस्पिटलांनी गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट हो पुराय ऑक्सिजन जाय तितको एवेलेबल आसा आनी तो जे आमचे ऑक्सिजन डिलर्स आसात ताज्या कडल्यान वेवस्थीत रित्या सगळ्या जाणां कडेन सगळ्या हॉस्पिटलांनी पावता असो आमी आमची स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंटची टीम हे पुराय पळयता. बरी गजाल आसा, आमी सुपर स्पेशलिटीची 20,000 टँक आमी पयले फावटी भरपाक शकले. आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलची 6,000ची टँक ही आमी पुराय भरपाक शकले आनी ताज्या भायर आमी एडिशनल जो कुंकळ्ळेचो प्लांट चालू केलो त्याच्या निमित्तान जे प्रायवेट लोकांक त्यांच्या हॉस्पिटलांनी जे सिलिंडर्स भरून मेळटाले ते आमी आज भरून दिवपाक शकले. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियांतल्यान आमकां 5 मेट्रीक टन हो एडिशनल ऑक्सिजन आमकां जो जाय आशिल्लो त्यांची काल अलॉटमेंट जाली आनी आयज थंयच्यान आमकां तो डेलिव्हरी जावपाक लागलो. दुसरी गजाल, पयलीं आमच्या कडेन 2 कडल्यान ऑक्सिजन आमकां येताले, कोल्हापूर आनी बेल्लारी. तो आतां आमी एकीच कडल्यान ऑल टुगेदर 26 मेट्रीक टन पर डे हेजी अवेलेबिलिटी आहा. पयलीं तो 21 मेट्रीक टन आशिल्लो, आतां 5 एडिशनल जाल्या कारणान 26 मेट्रीक टन. आनी ताज्या भायर आमच्या हांगासरले आशिल्ले प्लांट हे आमी एक्टिवेट करून तेंच्या थ्रूय बी आमी सोर्स करपाक लागलेले आसा. सर अजूनही टेस्टिंग स्ट्रीमलाइन कित्याक जायना? अजूनही 8 दिसाचे रिपोर्ट पेंडिंग उरतात. सूरज, म्हाज्या अंदाजान तुका जे 8 दीस तूं टेस्टिंगाचे रिपोर्ट पेंडींग उरता म्हणटा ती चुकीची म्हायती आसा. एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन चडांत चड 48 अवर्स म्हणजे आयचे सुद्दां जर तूं पळयत 40 तूं म्हाका स्पेसिफीक कितें आसा हांव कांदोळे PHCन चवकशी करता. फॉर एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन इट इज मॅक्झिमम पेंडींग इज 48 अवर्स. 9 तारखेच्या उपरांत हांव सगळ्या लोकांक परत एकदां आव्हान करता, ज्यांच्यांनी आपले लग्न समारंभ, काजरां आसतलीं, शादी आसतली, मुंज आसतले, वैयक्तीक समारंभ आसतले, ते सगळे तांच्यांनी कॅन्सल करचे. कारण प्रत्येक अशा पद्दतीच्या वैयक्तीक समारंभान आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह केसीस ह्यो मेळिल्ल्यो आसा. ओके, रिगार्डींग हांवें जे RT-PCR टेस्टच्या बाबतींत म्हटलां तसो जर ICMRचो कितें रिजल्ट आसत जाल्यार परत एकदां राज्य विचार करचा पडटलें. आतांच हांवें चॅक केलें, त्याच्या बाबतीत सरकार परत एकदा विचार करतले त्या बाबतीत. हलिशा, गोवा बोर्ड डिसिजन घेतलो. टिल नाव नॉट डिसायडेड.